नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवन. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. भारताची चंद्रयान-3 मोहीम फत्ते. चंद्रयानाचे चंद्रार सॉफ्ट लँडिंग यशस्वी. चंद्रार देवपी चौथो, दक्षिणी ध्रुवार देवपी पयलो. रशियाचे लँडर क्रॅश जाल्या उपरांत पुराय संवसाराची भारताच्या चंद्रयानाचेर नजर आशिल्ली. स्पेस सॅक्टरान भारताची इतिहासीक कामगिरी. हो नव भारत म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन दक्षिण आफ्रिकेसावन तोखणाय केली. इस्रोची मार्स, व्हीनस, सूर्य मोहिमेची तयारी. सप्टेंबरान आदित्य L1 मोहीम. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी. भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं. कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं. चंदा मामा बहुत दूर के हैं. अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan-1, continued in Chandrayaan-2, and Chandrayaan-2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan-3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. चंद्रयान-3 मोहिमेन स्पेसक्राफ्ट लँडिंगाचो पुराय संवसार साक्षीदार. उत्साह, उत्सव, उमेद, परबींचो महापूर. विक्रमाचे लँडिंग यशस्वी जाल्ल्यान गोंयांतूय उत्साह आनी परबींचो पावस. मुख्यमंत्री, आमदार मंत्र्यांची इस्रोक परबी. गोंयभर शाळा स्कुलांनी लँडिंगाचे लायव्ह स्ट्रिमींग. पळया गोंयभरच्यो प्रतिक्रिया. It's an epoch-making moment in the history of India and universe as a whole. क्रेडिट जे आसा ते आमचे इस्रो जे आसात, इस्रोचे प्रमुख सोमनाथ आनी ताची संपूर्ण टीम हांचे हांव अभिनंदन करता. आनी देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक एक आनंदी आनी उत्साही वातावरण आसा. आयचे चंद्रयान-3 मिशन्स तशें पळोवंक वतात जाल्यार भारत देशा खातीर खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. एक म्हणजे अशा पद्दतीचे सॉफ्ट लँडिंग साऊथ पोल ऑफ द मून हो करपी भारत देश हो पयलो देश आशिल्लो. आतां पर्यंत 4 देशां पैकी साऊथ पोलाक मुनाच्या कोणीच सॉफ्ट लँडिंग अशा पद्दतीत करूंक नाशिल्लें. त्या खातीर तें चड म्हत्वाचें आशिल्लें. अशा पद्दतीची वेगवेगळी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा. पोलार इन्स्टिट्यूट एट वास्को, ICR एट द ओल्ड गोवा एंड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी एट दोनापावला. ही रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा. हातूंत वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिसर्च करचे. युनिवर्सिटी लेवलाचेर वेगवेगळे रिसर्च जाता, तातूंत तांच्यांनी वांटेकारी जावचें. कितल्याशाच स्कुलांनी लायव्ह स्ट्रिमींग केलें आनी खूब जाणांनी ते पळयले बी. म्हाका फोटोय बी आयिल्ले आसा. सो तर NCERTन जर हे घेतलें एक लेसन ऑर थोडो कुडको घालो जाल्यार भुरग्यांक शिकप जातलें. पूण आमी
वेगळ्या वेगळ्या तरेन भुरग्यां पर्यंत हे पावोवपाचे प्रयत्न करतलेच. ओके. एक म्हणल्यार पिकनिको और बाकीचे अवेरनेस. आतां हे येदे व्हडले अचिवमेंट आसा आमच्या देशाचो आनी सायंटिस्टाचो. माननीय आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जे स्वप्न आसा, तांचें विजन आसा की देश सदांच सगळ्या हातून अग्रेसर आसपाक जाय, फुडें आसपाक जाय. आणि आज त्याच हातूंतल्यान त्यांच्या एक विजनांतल्यान आज आमचो देश चंद्रार पावल्लो आसा. इंडिया सगळ्यापेक्षा वेगळी आसा आणि त्याचे इंडियाचे नेतृत्व आसा ते योग्य असल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गजाली जाता. आणि हांव इस्रो सगळ्या टिमीचें हांव अभिनंदन करता आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें बीन अभिनंदन करता कित्याक आज तेंच्या नेतृत्वा खाला आमी आज हे एक मोठो यश मेळ्ळें आसा आमकां. विधानसभा कामकाज लायव्ह आशिल्ल्यान तुम्ही मुद्दे कशे मांडटात, कशे वागतात ताचेर लोकांची नजर आसता. विधानसभेन तुमची वागणूक सभ्य आसूंक जाय. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचो गोंयच्या आमदार मंत्र्यांक उलो. विधानसभेन आमदारांक मार्गदर्शन. भौशीक आनी वर्क फोर्सान गोंयच्यो बायल्यो फाटी. विधानसभेतूय उणी. चित्र बदलूंक काम करपाचो उलो. एक क्षेत्र जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत है वो है सार्वजनिक जीवन में और वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी. मैं देख सकती हूँ कि इस सदन में बहनों का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है. मुझे बताया गया है कि गोवा में कामकाजी महिलाओं का अनुपात अपेक्षाकृत कम है. ये गोवा जैसी उदारवादी समाज के लिए उचित स्थिति नहीं है. इस स्थिति को बदलने की दिशा में आप सबको प्रयास करना चाहिए. माननीय सदस्यगण, संसद और राज्य विधानमंडल वे पवित्र संस्थान है जो लोगों की सॉवरेनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं. यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण जनहित के विषय पर चर्चा करते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं. इसलिए सदन में सदस्यों की आर्थिक और प्रभावी भागीदारी महत्वपूर्ण है. मुझे ज्ञात हुआ है कि पिछले कई वर्षों से इस सदन की कार्यवाही का विभिन्न माध्यमों से सीधा प्रसारण किया जाता है. इस प्रसारण के द्वारा आम लोग देखते हैं कि उनके प्रतिनिधि सदन में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं और उनके हित में जुड़े मुद्दे पर कैसे उठा रहे हैं. ये लाइव स्ट्रीमिंग लोगों के साथ आपके संबंधों को सुदृढ़ करता है, लेकिन आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी डालता है. सदन में आपका व्यवहार सभ्य हो, इसकी अपेक्षा की जाती है. ये हर्ष और संतोष का विषय है कि गोवा विधानसभा के सदस्यों ने सदन में हमेशा सद्भाव के वातावरण में मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं की भावना के साथ कार्य किया जाता है. म्हादयवरून कर्नाटकातले सगळे पक्ष एकठांय. बंगळुरून सर्वपक्षीय बसका जाली. म्हादय बरोबर कावेरी कृष्णा मेदेकातू जलतंट्याविशीं सर्वपक्षीय मंडळ दिल्लीन वतले. म्हादय स्किमीक पर्यावरणीय दाखलो मेळिल्लो ना, ते खातीर प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जलस्त्रोत मंत्र्याक मेळटले. कायदेशीर झुजाक पेंगड बांदपाचे लीगल टीमीक निर्देश. म्हादयचे उदक व्हरपा खातीर फाटले बीजेपी सरकार यत्न करताले. आतांचे काँग्रेस सरकारूय तांच्या पावलार पावल दवरून फुडें वता. म्हादय बरोबरच कावेरी कृष्णा मेकेदाटू जल विवादाचेर बंगळुरूत विधानसौधात सर्वपक्षीय बसका जाली. ह्या बसकेक काँग्रेस सरकारा बरोबरच फाटल्या बीजेपी सरकाराचे ज्येष्ठ फुडारी, जनता दल, सेक्युलर आणि बाकीच्या पक्षांचे फुडारी आशिल्ले. म्हादय कावेरी कृष्णा मेकेदाटू जल विवादाविशीं दिल्लीत सर्वपक्षीय मंडळ व्हरपाचे बसकेत थारले. प्रधानमंत्री, राना मंत्री, जल स्रोत मंत्र्याक मेळून कर्नाटका उदकाची सामकीच गरज आसा हें पटोवन दितले. म्हादय येवजणे खातीर पर्यावरणीय दाखलो मेळूंक ना. ह्या दाखल्याक लागून तांचे म्हादय न्हंय पात्रांतले प्रकल्प आडकल्यात. ते विशीं पर्यावरण मंत्र्याकूय मेळपाचें थारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हातूंत लक्ष दिवन सूचना दिवची म्हणूनय सर्वपक्षीय बसकेत मागणी जाली. कायदेशीर झुजात खंयच उणें पडपाक जायना म्हूण कायदो सल्लागारांक खासा सूचनाय दिल्यात. प्रुडंटा खातीर कर्नाटकांतल्यान प्रमोद फोंडे. बाणस्तारी एक्सिडंट प्रकरणात पीडितांचे फॅमिलीक लुकसाण भरपाय दिवपा खातीर कोर्टा कडेन 2 सप्तकां भितर 2 कोटी जमा करचे. हायकोर्टाची मर्सिडीजची पात्रांव मेघना सावड्डेकाराक अर्द. ह्या एक्सिडंटान तीग सोंपले. 4 हॉस्पिटलांत क्रिटिकल. मजगती फोंडेच्या कोर्टान मेघनाचे अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी 26 ऑगस्टाक धुकल्ली.
बाणस्तरी ॲक्सिडंट प्रकरणात पीडिताच्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाई दिवपा खातीर 2 कोटी रुपया कोर्टा कडेन जमा करचे म्हूण हायकोर्टाची मर्सडीसची पात्रायन मेघना परेश सिनाई सावर्डेकराक अर्द. पीडिताच्या फॅमिलीक आधार दिवपा खातीर संद दिवची म्हणून मेघनान कोर्टा कडेन मागल्या उपरांत कोर्टाची अर्द 2 सप्तकां भितर पयशे कोर्टा कडेन जमा करचे पडटले. बाणस्तारी ॲक्सिडंटात 3 जाण सोंपिल्ले जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. मेघनाचो घोव परेश सिनाई सावर्डेकार ह्या प्रकरणात भितर आसा. मेघनाक अटक जावची म्हणून लोकांची ॲक्टिव्हिस्टांची मागणी. ते फाटभुंयेर म्हाड्डोळा पुलिसांनी मेघनाक समन्स धाडला. ताचेर सुनावणी. केस क्रायम ब्रांचे कडेन पाविल्ल्यान म्हाड्डोळा पुलिसांच्या समन्साक अर्थ उरना म्हूण मेघनाच्या आदवोगादाचो कोर्टान आर्गुमेंट. In connection with the Banasthari accident case, the High Court on Wednesday heard a petition filed by Meghna Savardekar challenging the summon by Mardol police. During the hearing, prosecution submitted that the summon has become infructuous as the investigation has been transferred to crime branch. But on the other side, counsel for Meghna Savardekar submitted that they want to help the victim family in terms of money and requested the High Court to decide the amount. On the submission made by Meghna, the High Court has asked Meghna Savardekar to deposit 2 crore rupees before the court, which can later be given to the victim family as compensation. Now this matter has been adjourned for 6th September. मजगती फोंड्या कोर्टान मेघनाचे अटकपूर्व जामिना वयली सुनावणी 26 ऑगस्टाक धुकल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विवेक प्रभू. भोमा महामार्ग रुंदीकरणाक विरोध करतल्या थळाव्यांचो सरपंचाक घेराव. 3D प्रेझेंटेशन नाका, हायवे रुंदीकरण नाकाच, बायपास करात म्हूण थळावे तेमाक. मंत्री आमदार गोविंद बायपासाक जमीन दाखय म्हणटा ते खंय सारकें न्ही. सरकारान भूंय संपादन करून बायपास करचो म्हूण लोक मागता. नाजाल्यार आयतारा सगळो लोक रस्त्यार. तुमका 3D एनिमेशन करून सांगता फक्त 2 जण हांव रिपोर्ट जाल दाखयता. आमी कित्याक भिता हे जे आमचे समोर कायदेशीर हाडटा पळय तेका खंय तरी आनी मसालो मारता आनी लोकांक फोंडान घालता. तेणी तो रिपोर्ट लोक भडकोन खंय तरी हिंसाचेर वयचे न्हू. आयज लोक भडकल्ले आसा त्या खातीर ते नाका आसलेले एलिमिनेशन आतां आमकां दाखोवन फायदो ना. ते घेवन आतां तेणे गांवांत येवचे न्हू. तर आयतारा येवन तुमी कितें करतले हांगा? आमी आमचें डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयतले एका गोवा गव्हर्मेंटाक दाखयतले. आमी स्ट्रेंथान उबे आसा आनी आमी आंदोलनाक फुडें सरपाचें आसा. जे तेंच्यांनी प्लॅन केला 3D एनिमेशन 25 तारखेक तेंचो आमचो सामको विरोध आसा. आमकां 3D एनिमेशन नाका. पयलीं तुमी सगळें कितें तें प्लॅन केला आनी आतां 3D एनिमेशन दाखयता तें आमकां नाका. तेजेर आमकां विरोध आसा. आमचो आतां ऑप्शन एकूच आसा, आमकां जाय बायपास. हणजूण दर्यादेगावेल्या बेकायदेशीर बांदकामांचे प्रकरण सरपंच आनी पंचाक शेकले. हायकोर्टान सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकार आणि पंच शीतल नायकाचे अधिकार काढून घेतले. फॅमिलीतल्या लोकांची बांदकामां कारवाय करिना म्हूण हायकोर्टान दोगांकूय सोलून काढली. SIT नेमपाची हायकोर्टाची तयारी. केस 11 सप्टेंबराक दवरल्या. उपसरपंचाक प्रभारी नेमला. हणजूण दर्यादेगावेल्या बांदकामां विशीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. ह्या वाठारात 275 बांदकामां स्कॅनरार आशिल्ली. ह्या बांदकामात सरपंच पंचाच्या फॅमिलीचेय बांदकामां. ताच्या आड कारवाय करूंक ना म्हूण हायकोर्टान वडेर काडलो. सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकर आणि पंच शीतल नायकाचे अधिकार काढून घेतले. The fact that there are illegal construction carried out by one of the punch member, the fact that the sarpanch and that member took part in the resolution in which show cause notices and discharge of these notices were resolved in those particular resolutions in which they participated. The High Court has held that they have incurred a disqualification under section 12(1)(d) of the Panchayat Raj Act and they cease to be the member and sarpanch of the village panchayat of Anjuna, as a result of which the High Court has restrained them from acting as a sarpanch and the member of the panchayat of Anjuna. Goa State Pollution Control Board should hold an inspection and find out all other illegal construction in the NTZ of CRZ notification in the village panchayat of Anjuna
and the report will have to be submitted to the High Court before 11th of September. बेकायदेशीर बांधकामाआड SIT नेमपाची हायकोर्टाची तयारी. High Court has further directed that the deputy sarpanch should take over the charge of this panchayat. The court was concerned and was inquiring as to whether SIT can be formed in this case, because the court is thinking that the panchayat and all other authorities are not acting against the illegal constructions. फुडली सुनावणी 11 सप्टेंबराक दवरल्या. मजगती हणजुणेचो उपसरपंच प्रभारी सरपंच म्हूण कामकाज पळयतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराता आडचे बलात्काराचे केशीन पीडित चलयेची जबानी आनी क्रॉस एक्झामिनेशन पुराय जाली. मंगळारा कोर्टान हे केशीन बलात्कार पीडित चलयेची जबानी इन कॅमेरा नोंद केल्ली. बुधवारा क्रॉस एक्झामिनेशन. फुडली सुनावणी 4 सप्टेंबराक जातली. हाय प्रोफायल केशीन पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशाचेर आरोप. सैमाचे चक्र विस्कळीत जाल्या उपरांत जिवावळ सुवाती बदलता. अस्तंत घाटाचे खाशेलपण थारिल्लो मलाबार ग्लायडिंग बेब्यांचो सध्या 70 पर्या राबितो. हे बेबे दिसाचे न्हिदतात, रातचे एक्टिव्ह असतात. राजेंद्र केरकारान बेब्यांच्या स्थलांतरा सांगले. असले बेबे एव्हरग्रीन राना वाठारांतूच मेळटात. हरवत ताल्ल एक्सक्लुझिव्ह बेबो प्रुडंटाच्या कॅमेरान. हे मलाबार फ्रॉक कितें, हे हांगासर कित्याक पावले, कशें पावले आनी हाची स्पेशलिटी कितें? पर्या 70 हांगासर मलाबार ग्लायडिंग फ्रॉग आमकां पळोवपाक मेळटा. ही आमकां 70कारांक एक अभिमानाची गजाल आसा. पर्यावरण प्रेमी श्री राजेंद्र केरकर बाई आमच्या वांगडा आसा. तांच्या कडल्यान चड जाणून घेवया. डॉक्टर मनोहरराज सरदेसाईंची एक कविता आसा. हरवताल बेबो शेता मेरेर उबो, हांवेन म्हळें बेबे बेबे खंय रे तुजो गांव. अशें जरी आमी कवितेन म्हटला तरी खऱ्यांनीच हरवताल बेबो आसता काय कितें? हरवताल बेबो जर तुमकां पळोवपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर अस्तम घाटान वयचें पडटलें. अनेर रावता आनी जवळ जवळ 10 मिटरांचेर तो हवेंतल्यान विहार करीत वयता आनी तेका लागून तेका मलाबार ग्लायडिंग फ्रॉग अशें नांव मेळ्ळेलें आसा. पूण अंदूच्या वर्सा पावस जो आसा तो पुराय तरेन अनियमीत जाल्लो आसा आनी तेका लागून तेचें चक्र जें आसा, जिवनाचें चक्र जें आसा तें विस्कळीत जाल्लेलें आसा. आनी जेन्ना तेंचे सदाहरी जंगलांतले वाठार जे आसा ते वाठार असुरक्षीत जाता, तेका धोको निर्माण जाता, तर त्या वेळार खूब अपवादात्मक अशा परिस्थितीन हे बेबे जे आसा हे बेबे काजीच्या बागायतीन येतात आनी थंय ते समरस जाता. अशें चक्र जे आसा हे आमकां 70तल्या पर्ये गांवांत सध्या दिश्टी पडटा. ज्या वाठारान हे बेबे जे आसा ते गेली 10 वर्सां आसा ते राबितो करता. सालेली दोंगर वाठार आसा थंय ठेवण्याची राय आसा, थंय सदाहरी जंगल आमकां पळोवपाक मेळटा. तर थंय ह्या बेब्या खातीर असुरक्षीत तो वाठार जालो आनी त्या कारणाक लागून ह्या बेब्यांनी आसा ते आपले कायमचे स्थलांतर केल्ले आसा आनी सध्या हे बेबे जे आसा हे पर्ये गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.